गीत घेऊया पेज 1A1. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजून आपलो सोडवणेचो वावर बापाच्याच उल्याक जाप दिवन आनी ताचे कुशे पोरमणे चलून शार्ती पावयलो. जेजूचे देखीन चलूंक आनी ताचें उतर आयकूंक बापाक संतोश हाडूंक आमकां हुस्कायता. तो रुकट्या मोनान आनी आयत्या काळजान जेजूचें आयकूंक आनी अशें बापाच्या काळजाक संतोश हाडटली ताची अपुरबायेची भुरगीं म्हूण दाखोवळ करूंक दर एकल्या पासत ही कृपा मागुया. आयज मिसेचे किरीत इंतेसा पासत मागुया. आपलो प्रवास बरे भाशेन जावंक गोंयांक येताना रायन पिकार्डो हे मीस भेटयला. तशेंच आपल्या घरांत घरच्या सगळ्या आत्म्या पासत परेरा कुटुंबान हे मीस भेटयला. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजी कुशी पाडून थिरायेन तुजी चाकरी करून आमकां कृपा दी आनी असली आमची देख घेवन पृथ्वेर आमच्या काळार तुजी भुरगीं वाडत वचूं आनी तांचे गुणेस्त जिवीत दिसान दीस अदीक पोरजोळूं. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. लोकगंतीच्या पुस्तका वेलें वचप. त्या दिसांनी इज्रायल पोरजा होर दोंगर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचून जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाचे दोऱ्या वाटेन चलोवंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. ती देवाचेर आनी मोइजेजाचेर आड उलोवंक
लागली, कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडली? ह्या वरोण्यांत आमी मोरच्याक? हांगा उंडो ना, उदकूय ना, पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयलाय. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातोक केलें. सर्वेस्परान आमचे सोरशिल्ले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनवती कर. मोइजेसान पोरजे खातीर विनवती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एक खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताजेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटच मोइजेसान एक पितुळीचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितुळीच्या सोरपाचेर नदर घालतलो आनी वाचतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आयकल्या देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा म्हजी मागणी आयकून घे. म्हणया, सर्वेस्परा म्हजी मागणी आयकून घे. सर्वेस्परा म्हजी मागणी आयकून घे. म्हजो उलो तुजे कानार पडून दी. म्हज्या आकांताच्या वेळार तुजें तोंड लिपो नाका. म्हजे विनवणेक कान दी. हांव उलो मारता तेन्ना बेगी म्हाका पाव. जबाब, सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयकून घे. राष्ट्रां सर्वेस्पराचे नांवाची भक्ती करतली आनी प्रितुमेचे सगळे राजा तुजी मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासलोल्यांचे प्रार्थन तो आयकतलो. तांचे मागण्याची बेपरवा करचो ना. जबाब, सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयकून घे. आपल्या उंच पवित्र तिखाना थावन सर्वेस्परान ओडव घालो. स्वर्गार प्रितमेचेर तांणी दयाळ नदर घाली. कोयत्यांचे रुदोण तांणी आयकलें आनी मरणाचे फर्मोण पडलोल्यांक तांणी सुटका दिली. जबाब, सर्वेस्परा म्हजी मागणी आयकून घे. उद्गाराक उबे रावया. बी देवाचें उतर आनी जेसू तो वंपे. जाका तो मेळटा तो सासणाक तोखता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून फारिसेवांक म्हणलें, हांव चल्लों आनी तुमी म्हाका सोदतल्यात आनी तुमच्या पातकांत तुमी मोत्तल्यात. हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. जुदेवांनी म्हणलें, हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना अशें तो सांगता म्हणटच तो आपलो जीव दितलो म्हूण तो सांगूंक सोदता काय. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी सकयले, हांव वयलो. तुमी ह्या संवसारांतले, हांव संवसारांतलो न्हय. तुमी तुमच्या पातकांनी मोत्तल्यात म्हूण हांवें तुमकां सांगलां. कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण तुमी सोत मानिना जाशात जाल्यार तुमच्या पातकांनी तुमी मोत्तल्यात. तांणी ताका म्हणलें, तूं कोण तर? जेजून तांकां जबाब दिलो, पयलींच तावन हांवें तुमकां सांगलां तोच. तुमचे विशीं सांगचें आनी निवाडचें जायतें आसा, पूण म्हाका पाठयला तो सत्यवंत आनी जें हांवें ताचे कडसून आयकलां तेंच हांव संवसाराक सांगता. तो बापाची खबर सांगता म्हूण ते समजूंक नात.
त्या पासत जेजून म्हणलें, तुमी मनशाच्या पुताक उबारतल्यात तेन्ना तुमकां कळोन येतलें की आसा तो हांवूच, आनी म्हजेच ओस्टोंगी हांव कांय करिना, पूण जशें बापान म्हाका शिकयलां तशें हांव उलयतां, आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजे सोबे आसा. ताणें म्हाका एकलो सांडूंक ना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदां कोत्तां. तो अशें उलयलो तेन्ना जायत्यांनी ताचेर विस्वास दवरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. देवाची कुशी करूंक कितली अवघड, म्हजी गोच्ची पासून म्हाका समजनात. कितले फावटी असले उलास देवाची कुशी करूंक वावुरतल्याच्या तोंडांतली आमकां आयकूं येता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपूण वेता म्हूण सांगून एके भाशेन आपल्या मोडणाची खबर सांगता. ताका आयकतले ताचे विरोधी ताका समजनात. जेजू मनशाच्या पुताक संवसाराचे सोडवणे खातीर उबारतल्यात म्हूण कळीत कोत्ता. हे पासून ताका आयकतल्यांक समजना. अशें करूंक म्हाका धाडला ताची खुशी करूंक हें जेजू सांगता. तो सांगतना तो बापाची खबर कोत्ता म्हूण तांकां समजना. देवाची कुशी करूंक सोदतल्यांक खूब आडखळी आसात. एक व्हड आडखळ म्हटल्यार दुसरी समजनात. अशेंच आयच्या पयल्या वाचपांत मोइजेसा वरवीं घडटा. मोइजेसान देवाचे कुशे पोरमोणे इस्रायल प्रजेक गुलामपणांतली भायर काडलोली, पूण अरण्यांत बोवाड्यो मारता आसतना ही पोरजां पोत्तून पोत्तून देवा आनी मोइजेसाक समजना. तांकां सोरोप घास मारतात तेन्ना देवाचे कुशे पोरमोणे एक पितूळचो सोरोप मोइसेस उबारता आनी ती वाटोवता. देवाची कुशी कोत्ता आसतना जायतीं जाणां आमकां समजनात. आमची गोच्ची पासून ह्या वेळार देवाक जाय तेंच करूंक वावरुया. देवाचेर आमी सदांच भावार्थ तिरावया. देवाचेर भावार्थ तिरायतल्या जाल्यार आमी भावार्थान वाडूंक जाय. भावार्थान वाडूंक आमकां देवाचे ओळखेन वाडूंक गरज. जेजूक आपल्या बापाची ओळख आसली आनी हाकाच लागून आपलें जिवीत बापाच्या हातान घालूंक फुडें सरलो. आमी पातोक आदारून ताचे कडल्यान पयस वेता तेन्ना तो आमकां सोदीक येता. आमची पातकां तो उगडास दवरिना, पूण काकलूत आनी दया वांटीत रावता. आमच्या पोदवेचेर गिरेस्कायचे आनी बोळ्याचेर पातयेवन रावचे बदलेक आमी सदांच आमच्या काकलुतसार देवाचेर आमचो भावार्थ तिरावंक दोरेकल्या पासत ही कृपा मागुया. सौर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा काल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 28 C2. आमचे पोळे वोदाना निष्कलंक ताका रोस दया बापा मोय मोगान ताचे वरवीं आमकां पोस.
आमचे पोले वोदाना निष्कलंकोस दाकारोस तोया बापा mój mokan tańczy wori amka pos. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा हो फारीकपणाचो योद आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं दयेन आमची पातकां बोगोस आनी आमची ओतीर काळजां तुज्या मोगान सांबाळून तुजेशी आमकां चोलून व्हर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पुताच्या कोश्टा मोडना वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां वरत्या बोळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दलबराचो सर्वेस्पोर तूं, सोर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंच सोर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सोर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटोवया. तुज्या कुसानी पोणाची पोणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय.
पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्या ते आमच्या भाव भयणींची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगोती मेल्लेल्या सोमेस्तांक तुजे पळजोळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. अनक्वार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे आनी भाग्यवंत दोन दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीक म्हणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोड सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 47 D2. Jesus
Jezuचे आमी सगळीं एक, आमी सगळीं एक. सोमेस्त आमी बाबोयनी आमी सगळीं एक, एका जिवान बोल्लोली आमी सगळीं एक, एका जेवणान पोसलोली आमी सगळीं एक, आमी सगळीं एक. प्रार्थूया. सोर पदवीदार देवा आमच्या बापा, आमच्या काळजिनी तुज्या जिविताची आनी मोगाची तान वाडय आनी ह्या सर्गीच्या देण्याचे जोरीशी वचूंक आमकां दिसान दीस अदीक हुर्बेवंत कर हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दरेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. गीत घेवया पेज 129 I-22.